माझे नाव मुकुंद गिलागावकर. हांवें बापूय आसतना 5 वर्साचो मन आसलो. त्या उपरांत बापू आमचो नव्यान गेलो. त्याच्या उपरांत हांव आतां 29 वर्साचो मन जाली म्हाका. हांव घोड्यान आसतना पूण हांवें चेड्याक दिलो. ते बीन उपास बीन तशें कितें आसता? हय 15 दीस आतां म्हाका उपास आसा मागीर संवसार पाडवे उपास. केन्नाच्यान स्टार्ट तो? तेजो उपास चालू आसा. तो संवसार पाडवे मंदिरान देव कळस वता तेजो उपास चालू आसा. ओके. जे संवसार पाड्याक जेन्ना मंदिरान प्रवास वयता तेन्ना कौलां जाता. ती कौलां जाता तो आमकां सगळ्या गांवांतले जे लोक जे आहा आमचे जे आहा तांकां आमी कौल दिता. कौल देवी आमची कौल दिता. कौल दिल्या नंतर मागीर तेजो विसाव जाता आनी दुसरे दीस आमी देवीची अर्थशुद्धी जाता. तेच्या नंतर तो उपास तेंचो सोंपता. पुनवेन आमची जी होळी जाता. पुनवे दिसा आमची होळी, तेच्या दुसरे दिसा आमची राखण्याची होळी, तेच्या नंतर तिसरे दिसा आमचे चोर. चोरा नंतर आमचे 2 दीस रोमाट आसता. 2 दीस रोमाट जाले की 5वे दिसा आमची घोडेमंडी जाता. घोडेमंडी दिसा आमी जे कितें आमचे जे 2 मोड आसता तेंचो उपवास आसता दिसभर. तेच्या नंतर आमी सांजचे देवळान सगळे मोडांक घेवन येता आनी तांकां ते सजोवन थंय आमच्या देवळान सांगणें करून जे तेंचें पुजन पाठ करून सांगणें करून आमचे ते पयलीं कातर जाता देवळान. देवळान जेन्ना कातर जालें की आमी ते चतुर्शिमेक येवपाक भायर सरता थंयच्यान देवळांसून. ते आमी डायरेक्ट आमच्या राधाकृष्णाच्या देवळान येता. राधाकृष्णाच्या देवळान येयल्या उपरांत थंय आमची एक कातर जाता. कातर जाल्या उपरांत आमी सकयल वयता देवळे कडेन. थंय देवळे कडेन कातर जाता. थंय पुजन पाठ जाता तेंचो. तशेंच आमी साईबाबाच्या देवळा कडेन बस स्टँडार येता. थंय तेंचें पुजन पाठ जाता. तेच्या नंतर आमी होळये कडेन वयता मळये. थंय आमची तेंची कातर जाता आमच्या घोड्यांची. थंय तेंचें पुजन पाठ जाता. तेच्या नंतर आमी मार्केटान थंय आमचो आमचे हेजे देवूळ आहा बंगलापूर थंय कातर जाता. थंय तेंचें पुजन पाठ जाता. तेच्या नंतर आमी सिमेर येता. सिमेर येता ते बस स्टँडा वयल्यान आमी जे सगळे जे भुरगे आमचे जे आसा ते थंयसून वावडा दिता. आनी आमचे घोडे फाटल्यान आसता ते आमचे भुरगे सगळे फुडें आसता. सिमेर येता येता आमच्या मोडांचेर जे घोडे म्हणजे आसा तेंचेर भार येता. आनी भारात ते नाचत गाजत हांगा सिमेर पासून येता तेन्ना तांकां आमकां आडोवचें पडटा. आमच्या मारुतीच्या देवळा कडेन आमची ही सीमा जी आहा त्या सिमेच्या भायर आमी तांकां सोडिना. ते सिमेचे भायर जर ते सुटले जाल्यार ते दुसरे सिमेन वयता आनी ते आयकाना. म्हणून आमी ते पयलींच तयारीन आसता आमच्या घोड्यांक थंय आडोवपाचें. थंय आडयल्या उपरांत तेंचें तोंड ते दिशेक आसता. पर्या वाटेन जें आसता तें आमचे हे दिशेन करूंक जाय. तोंड फिरून तांकां हे वटेन करूंक जाय. तेच्या नंतर ते शांत जाता. आनी ते शांत जाल्या उपरांत तांकां बसून तांकां थंय कातर जाली हांगा मारुतीच्या देवळा कडेन कातर जाता. तांकां एक पुजन पाठ करता तेंचें. तेच्या नंतर परत एक कातर जाता आनी आमी आमच्या परत आहा तशें गांवान वचपाक आमी भायर सरता. तशेंच गांवान गेल्या उपरांत मदीं वचपन सगळे एका आमच्या वाटेक जी घरां आमची आमकां लागता जी चतुर्शिमेक जी आमची घरां लागता साखरेसून जी गांवठाण वचा पर्यंत ते सगळे थंय पुजन पाठ जाता. तेच्या नंतर आमी डॉक्टर मधुमन देसाई आमच्या गांवठाणान जे आहा थंयसर आमचे घोडे थंय तेंगे थंय पयली कातर जाता आमची. थंय कातर जाल्या उपरांत तेंचें पुजन जाता. तशेंच आमचे सदरे नानासाहेब देसाई यांच्या थंय येता. थंय सदरे कातर जाता. ती देसायांची कातर जाता. थंय पुजन पाठ जाता. तेच्या नंतर आमचे गांववाल्यांची जी पुजा आसता ती गांववाल्यांची पुजा थंय ती एक कातर जाता. आमच्या गांववाल्यांची सगळ्यांची एक कातर जाता आनी मागीर थंय आमच्या गांववाल्यांची सगळ्यांची पुजा जाता. ती पुजन जालें की आमची त्या वाड्यार वयता. त्या वाड्यार गेल्या उपरांत थंय तेंचें पुजन पाठ जाता. थंय पयली एक कातर जाता आमची गाडयांच्या दारान थंयसर. ती कातर जाली की पुजन पाठ जालें की डायरेक्ट आमी सगळे देवळान वयता. देवळान गेल्या उपरांत घोडेमंडीक थंय पयली कातर जाता. पयली जशी सुरवात येता आसतना कातर करता तशीच आमी थंय पावल्या उपरांत एंडाक थंय कातर घेता. तेच्या नंतर तेंचे विसावो जाता.